सो आज अनओपोज्ड चेअरपर्सन कुचडे काकोडे म्युन्सिपालिटी जालो। हांव ताका कुचडे सगळ्या म्युन्सिपालिटी वाटेन आनी तशेंच आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी वाटेन आनी भारतीय जनता पार्टी वाटेन हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा। ताजो टर्म जरी तरी कमी आसा पूण तो काम करूं शकता आनी ताका धाडस आसा। सो आय विश ऑल द बेस्ट आनी मागता की ज्यो गोष्टी जशें आज स्ट्रे डॉग्साचो विशय खूब गाजला। आमच्या मतदारसंघात स्ट्रे डॉग्सांचो विशय आसा तो म्युन्सिपालिटीन हँडल करपाक जाय। हांव खात्री मागता की प्रमोद बाब जो चेअरपर्सन घेतला अलॉंग विथ चीफ ऑफिसर आनी जे एडमिनिस्ट्रेशन लागता तांकां घेवन तो स्ट्रे डॉग्साचो इश्यू एक हांगा त्रास जाता लोकांक तो सोल्युशन काडटलो। हांव आनी आमचे सगळे कावन्सिल ताचे वांगडा आसतले ताका हेल्प करपाक हो स्ट्रे डॉग्साचो इश्यू पयले। बाकीचे इश्यू खूब आसा, रस्ते आसा, ह्या आसा, बाकीचे इश्यू आसा ते आमी कशे करपाचे ते आमी वांगडा मेळून करतले। म्हाका खुशी भोगता की म्हणजे बरोबरचे सगळे कावन्सिलर म्हाजे बरोबर रावले आनी म्हाका ह्या पदार हाडून बसयल्ले करता आनी हांव तेंगेली सगळ्या बरोबर घेवन काम करतलो, कोणाक भेदभाव करपाना। आनी आयज आमदार आमचे बरोबर आसतलो काम असल्या कामाक आनी आमदार हांवें परत एकदां रिक्वेस्ट केला ताणें आमी मंथली मिटींग घेवची म्हणून। आनी सांगपाचें मेन गजाल म्हळ्यार जे जे प्रोजेक्ट उरलेत ते तातूंत बेगीन कंप्लीट करपाचे आनी कितें आमी उलोवपाचें आनी कितें अशें म्हणलां तुका टायम कमी मेळटा पळय डॉग काडपाचे ते कशें तुमी हँडल करतले? स्ट्रीट ड्रॉपाचेर कुत्र्याचें तें आतां आमदारान सांगले कडेन आसा। जी गोश्ट खरेंच ती सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर आहा ती सारकी फॉलोअप करून आमी फुडें ती पावयतले। आतां तुमकां कमी टायम मेळ्ळा तितून करून दाखयता हय, कमी टायम मेळटा तें हांव धरून बसना। कित्याक समज एक 8 वर काम करता तें मातशें हांव वाडयतलो, एक 10-12 वर्सां काम करतलो। मातशें चड वर करपाक केलें म्हणून म्हाका वचपाना, म्हाकाय काम करपाक मेळटा, हांव काम करून येयला मनीस आनी ताका काम करपाक ताका कसलोच भंय नासता। आयज आमचो प्रमोद नायक भाई म्हाजो मित्र जो चेअरपर्सन जाल्लो आसा ताका अभिनंदन म्हणटा। आनीक एक बरो मनीस आनीक व्यक्ती आमी कुडचड्यार जे वळखतात एक लोकां मदीं मेळून मिसळून म्हाका दिसता वावुरपी एक बरी ह्या खुर्चेक न्याय दितलो। आनी पयलींचे आमचे चेअरपर्सन आसले बरें काम केल्लें आसा। त्याच प्रमाणे भाईक जे स्वभाव जेंचो आसा म्हाका दिसता ताका लागून सगळ्याच आवडीचो आमचो प्रमोद नायक भाई हो एक बरो न्याय दितलो। आनी जे समस्या कितें आसा बारीक समस्या आसा त्यो ह्या नाजाल्यार टेन्युअराक ताका मेळ्ळे त्या टेन्युअराक तो बरे तरेन त्यो समस्या हे करतकीचे सोल्युशन काडटलो आनी लोकांक हे करतलो अशें म्हाका दिसता। आनीक ताका परतून एकदां सगळ्यांचे वटेन हांव अभिनंदन म्हणटा।